आज पत्रकारान केल्ल्या प्रश्नाचे उत्तर दिता आसतना प्रकाश जावडेकरान म्हादयच्या बाबतीन अशें म्हणलें की मॅटर इज सबसिडीज आनी तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर जें आसा तो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दितलो म्हणून. सो नाव द बॉल इज इन हीज कोर्ट. he has to reply, he has to give answer to the question on म्हादय. गोंयकारांक कळुनी कोण खरें आनी कोण खोटें उलयता ते. इनफ इज इनफ. यू आर जस्ट पासिंग द बग्स. स्पश्ट न करता ताणें डावट क्रिएट करून तो हांगासरल्यान प्रकाश जावडेकर गेल्लो आसा. आतां मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें पडटलो ताचो स्टँड ऑन म्हादय. 4 दिसां पयलीं ताका दिल्लीक गेल्लो प्रायम मिनिस्टरांक मेळपाक, पण थंय वचून खरोच मेळ्ळो काय ना हें खबर ना. कारण खंयचोय मुख्यमंत्री जेन्ना पंतप्रधानाक वचून मेळटा ताचो एक फोटो तरी व्हायरल जाता, पेपरांचेर येता, न्यूजपेपराचेर येता, टीव्हीचेर तरी दाखयता, पण हाजी खंयच न्यूज ना, ताजो खंयच फोटो ना. आनी थंय वता आनी मायनिंगेचेर डिस्कशन करता. म्हादयचेर तो उलयना, तो मोल्याचेर उलयना. ही डिस्कस अबावट मायनिंग. म्हादय ही जी लायफलायन आसा गोंयची. मोलें हो वेस्टर्न घाटान जो आमचो एक हॉटस्पॉट जावन आसा, अशा इश्यूचेर तो न उलयता तो मायनिंगचेर डिस्कशन करता आनी तो गोंयान येता. आनी तो डिस्कशन कोणा कडेन करता मायनिंगच्या संदर्भात, तर प्रल्हाद जोशी जो कर्नाटकाचो म्हादय खातीर झटणारो, त्या म्हादय खातीर लढणारो थंयचो, ताजे कडेन तो मायनिंगाचेर डिस्कशन करूंक वता. थंय वचून ताणें प्रल्हाद जोशी कडेन बसून म्हादयचो सौदो मायनिंगे खातीर केला काय कितें असो आमकां डावट आसा. आनी ताका लागूनच ताजें जें कितें थंय घडलें दिल्लीक, तें कदाचित प्रकाश जावडेकराक खबर आसतलें की ताणें विकून आयला म्हणून तो. म्हणून ताणें आज स्टेटमेंट केलो की म्हादयच्या संदर्भात तुमी ताकाच विचारा म्हणून. दिस इज डिस्गस्टिंग. म्हणजे एक्सिडेंटल CM जो आसा हाणें खरेंच आपल्या आवय परस व्हड म्हणणारे म्हादयक हाणें खरेंच विकल्या. आनी हें सेंट्रलाकूय खबर आसा. ऑफकोर्स सेंट्रल इज ऑल्सो गिवींग अ स्टेप मदरली ट्रिटमेंट टू गोवा. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान विदीन 24 hours हाजेर स्टेटमेंट काडचो. हाजेर ताणें म्हादयचेर ताणें आमकां सगळ्या गोंयकारांक ताणें सांगचें पडटलें. आनी आमी गोंयकार तुका रिस्पॉन्सिबल धरतले. सगळ्या गोंयकारांक हांव ह्या निमित्यान परत एकदां उलो मारतां की आमची म्हादय, आमचें मोलें आमकां वाचोवपाक जाय जाल्यार अशा एक्सिडेंटल CMाचेर अवलंबून न रावता आमकां भायर सरचें पडटलें. कारण हे जे आसात हे सगळे सेटींग करून हे दलाल जाल्ले आसात. हे म्हादय, मोलें आनी गोंय विकपाक काडपाक हे फुडें सरिल्ले आसा. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक अक्रॉस द कास्ट, creed, religion, all the political parties, all NGOs should come together on one platform. आणि हे जे 2 महत्वाचे इश्यूज जे आसात ताज्या बरोबर बाकीचेय महत्वाचे इश्यूज आसतले, हे सगळे आमी एड्रेस करपाची गरज आसा. म्हादय जर हातांतल्यान गेली, मोलें जर गेलें जाल्यार गोवा हे उरचें ना. गोंयची जी सुंदरताय जी आसा, जे गोंयाक आज वळखतात, ते उरचें ना. तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारांक परत एकदां उलो मारतां की हांचेर, ह्या लोकांचेर विश्वास न दवरता सगळ्यांनी भायर सरचें म्हणून. आनी आतां मुख्यमंत्र्याक विदीन 24 hours ही शूड कम, ही शूड क्लियर हिज स्टँड ऑन म्हादय. धन्यवाद.